एकूय दर बंदूक आम्ही कोणसुवा ही विलेज कोर्ताली पंचायत हे सुवातेर आसा. कितल्योश्यो आमच्यो कंप्लेनी जाल्यो रिगार्डींग आमचो एनवायरमेंट, आमचे दोंगर आनीक सगळें कितें आमचें सगळें पोल्यूट केलां, सगळें काबार केलां. आनीक ह्या हेका लागून आमी कंप्लेनी घालीत आसा आनी कंप्लेन घालून आतांच फ्लायींग स्क्वॉड येवन गेला. तुमकां फाटल्यान दिश्टी पडटा की मोर दॅन 15 मिटर हो दोंगर कट केला आनी दोंगर कट करून हें तुमी कन्स्ट्रक्शन पळयलां हें दोंगराच्या कुशीक आनी ते सायडीच्यान मुखार आनी इलिगल कन्स्ट्रक्शन कितलें जाता. सो आमी हें चलता आसतना आमी जस्ट फायंड आवट करपाचो प्रयत्न केलो की कोण तरी एकलो जॉन म्हणून कॉन्ट्रॅक्टर खंय तो कुट्टाळे आसता, जॉन फेर्नांडीस म्हणतो तो खंय जमनी विकता. आतां तो कशी विकता कितें विकता तें आमचे कडेन सगळें रेकॉर्डींग आहा. कित्याक तेणी तें कशें डिलींग जाता म्हणजे 1 स्क्वेअर मिटर 8,000 कितें तो विकता 8,000 मरे हय. सो हें आमचे कडेन रेकॉर्ड आहा. आनी दुसरें कितें जालां कोण एशली म्हण एकलो तोवूय जमनी विकता. आतां ते सायडीच्यान आख्खें सगळें टोटल इलिगल. आनीक एक बरी गजाल म्हणटा ती गार्बेजीचे खंय 6 म्हयन्यांचे पयशे पंचायतीक दिवपाचे आनी काम चालू करपाचें आनी तांकां मागीर तेणें कोणें विचारलें जाल्यार खंय तांकां काडून कितें दिवपाचें मूठ मारून दिवपाची. हे भशेन हें चल्लां. भावानो आनी भयणानो गोंयकारांनो आमी जायते फावटी म्हणटा कितें तरी आमचें उरलां तें आमच्या भुरग्यांक तरी उरचें. पूण हे सुवातेर आमच्या मांयच्या पोटांतलें जें उदक आहा तें पासून ते ओडून पिवपाक लागल्या. म्हणजे बोरवेल दर एका घराक बोरवेल मारला. आतां गोवोरमेंटान तांकां ऑथॉरिटी दिल्या काय पंचायतीन ऑथॉरिटी दिल्या हें आमी पळोवन घेवचें पडटलें. देव बरें करूं. रुद्र हिरा भट म्हणटा तें सांगता बंद करता बॅटरी काबार गार्बेज दाखला गार्बेज दाखला